मेन इश्यूज आमकां जाल्लेले कितें बिचांचेर सद्या आमी ऑलरेडी आमी हे टॉयलेट्स बी घालपाक सोदता. टॉयलेट, CCTV कॅमेराज म्हणजे बेजीक फॅसिलिटी जे बिचाचेर जे ना ते इम्प्रुवमेंट करपाक सोदता. सो ताका लागून आमकां लोकां कडल्यान सपोर्ट जाय विथ रिस्पेक्ट टू द NOCs. मागीर आमकां थंयसर ते कितें आमी लायक सोलार पोल घालता, लायटी घालपाक. सो आमकां थंयसरले NOCs जाय. मेन म्हणटा तो इश्यूज NOCs. सो NOCs लागून आमी सगळ्या सरपंचाक हांगासर आपयलेले. सो तांकां सांगपाक आमकां तुमची जागा खंय खंय कितें इश्यू जाता ते आमकां सांगा. त्या जाग्यार आमकां तेजे प्रमाणे आमकां NOCs दिया. आमी थंय वचून मागीर तशें घालता कितें जाय तें. काणकोणा आतां हे आमी पालोलेम मेन बीच आसा. पालोलेम, पोळेम, तलपोणा, मागीर तो राजबाग, गाजीबाग. सो इतके जे लायनीन जे कितें आहा पळय आनी आगोंड इम्पॉर्टंट. सो हांगासर जे तांकां कितें इश्यूज आहा पळय न्हू विथ रिस्पेक्ट टू द टॉयलेट ओन्ली ते आमी आतां थंयसर घालपाक सोदता. CCTVचे तुमकां इश्यूज आतां आमकां कळ्ळा की थंयसर पोलेम इश्यूज बी कितें आहा म्हणटा तुमी परत परत पुलिसांक बी थंयसर धाडटा. सो आमकां समज थंयसरले NOC मेळा थंयसर प्रॉपरली की तुमकां CCTV घालपाक जाय थंयसर आनी तुमी समज आमकां प्रॉपर लोकेशन दिया थंयसर की खंय तो इश्यू आसा जाल्यार आमी थंयसर CCTV घालून तुमकां थंयसर एक टेम्पररी थंयसर एक हें पोर्टेबल कॅबीन दिवंक शकता. ज्या जाग्यार पुलीस त्या कॅबिनान बसून ते CCTV सगळे कितें ते मॉनिटर करूंक शकता. आयज आमी एक मिटींग आपयल्ली गोवा ट्युरिझम डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशन आनी तांचे ऑफिशल आमचे मदें हाजीर आसले. कोस्टल एरियाचे सगळे सरपंच पंच आनीक थोडे नागरीक म्युनिसिपालिटी आमचे मदें आसले. सो जायती डिस्कशन जाली. एक्चुअली ही मिटींग आमकां आमचो काणकोणचो आमदार बा बिजीधर फेर्नांडीस हाणें आमकां विथ हीज गायडन्स ही आमकां मिटींग आपोवपाक आमी आपयली. आयज आमचे ऑफिशल फ्रॉम ट्युरिझम डिपार्टमेंट हांगा पावले आनी तेमी आमकां गायडलायन्स दिल्यो हाव टू गो अबावट. जे आमकां कित्याक ही तेंच्या दे हॅव द फॅसिलिटीज, दे हॅव इन हँड ऑल द फॅसिलिटीज, बट ओनली थिंग NOCs आर द मेन कन्सर्न. Without NOCs we cannot go ahead with this project. So तेणे आमकां next एका विकाक 13th or 16th he will visit again with his team and he will start from Pollem. Full day tour astalo from Pollem beach to Agonda till Agonda. So we will go personally on the beach and find out the location to erect the high mast lamp and dustbin, Wi-Fi, mobile toilets, whatever required for the tourism and like facilities, tourist facilities. आमी वचून थिंग आयडेंटिफाय करतले आनी तेजे उपरांत आमी we will ask the locals to get the NOCs and also we will अशी डिसिजन घेतला की इवन पंचायत म्युनिसिपालिटीक आमी रेजोल्युशन तेजे नंतर घेतले सायटीचेर गेले नंतर.